वर्सां जालीं आतां हें करीत आसा. आणि हे करता आसतना कितें अनुभव तुमकां आसा? अनुभव म्हणजे अशें आहा की एक कितें तरी अशें कितें मातशें बरें करचें आनी कितें करून लोकां पर्यंत पावोवचें ही म्हाजी इच्छा. आनी ही जी हांव कितें करता तें सगळें थर्माकोला पासून तयार केल्लें आसा आनी स्वताच्या हातीन तयार केल्लें आसा. जें कितें हालता धोलता जें कितें तें साहित्य जी लागता हें सगळें प्रत्येक साहित्य म्हाज्या हातीन तयार केल्लें आसा आनी हातीन तयार करून हांव लोकां पर्यंत हें पावयता. आनी म्हाजी इच्छा आहा की अशें कोणी तरी करचें हातीन. जायते आमच्या वार्डार लोक हाडटा ते रेडीमेड हाडून उबे करता पूण तें योग्य न्हू. कला ही आपणाच्या हातीन दाखोवपाची आसता आनी ती दोगांय पर्यंत पावोवपाची आसता. तिका ही कला म्हणटा आनी ही 27 वर्सां पासून ही कला करीत येयलो आसा. आनी म्हाजे कडेन प्रत्येक खूब म्हणजे प्रायज हे ते शिवसेनेचे बी सगळे म्हाजे कडेन आसा. प्रूफ म्हूण म्हाजे सगळे आहा आमच्या कडेन की आनी आमकां प्रायजूय बी आसता आमच्या हेचे कलांगूटचे गांवाचे पंचायतीचे अशे प्रायजूय बी आसता. आनी हर वर्सा म्हाजो एक प्रायज फर्स्ट आसता आनी ह्या वर्सा पदवी प्रमाणे ह्या वर्सा बी म्हाजो फर्स्ट प्रायज आसा. हे करता आसतना तुमकां कोण मदत करता काय कितें? हय आमचे भुरगे आहा, म्हाजो भाव आहा, म्हाजी सून आहा, हे सगळीं आमी मेळून आमी तें करता. कितले म्हयने सुमार तुमकां? आमकां 1.5 म्हयनो लागता हें करपाक जवळ जवळ. आणि हे करपाक अंदाजे तुमकां खर्च कमी कमी 25-30 हजार खर्च जाता. बरें, इतले करपाक तुमकां परवडटा काय कितें? परवडा तरीच म्हाजे इच्छा म्हाजी की लोकां पर्यंत ही म्हाजी कितें कला आहा ती पावोवची ह्या दृश्टीन हांव हें करता. हे सगळे करता आसतना सरकारा कडल्यान तुमकां तशें कितें? अजून पासून तरी आमी कितें आमी हें करूंक ना आनी आमी घेवकूय बी ना. लोक हांगा कशा पद्दतीन येतात आणि कितें तुमकां अशें म्हणटा? हांगासर लोक म्हणजे ते पयशिल्लो लोक येता, फोंड्याचो लोक येता, मडगांवचो लोक येता, आमच्या वास्कोचो लोक येता आनी जे फुलोटी व्हडले व्हडले फुलोट करता ते लोक हांगासर म्हाजी कला पळोवन वयता. आनी म्हणटा पसून ती मूर्ती पसून आहा जाल्यार आपणाक ती आमी व्हरोंक शकता कितले पयशे दिता पूण हांव म्हाजी कला हांव दिवंक शकना. कारण पयशांनी कला मनशाक मेळना आनी कला ही पयशांनी केन्ना इच्ची न्हय ही म्हाका खबर आसा. लोक हांगा अंदाजे कितले लोक? कमीत कमी म्हाका दिसता 3-4 हजार ते लोक दिवंक वयता कमीत कमी. आणि तातूंतच तुमी म्हणजे सामके खुशी अशे? हां खुशी एकदम खुश आहा.
ह्यो जो देखावो केला सो तो कशा पद्धतीने तुम्ही केला आणि कितले महिने तेका लागले त्याच्या संदर्भात थोडीशी माहिती द्या. हो देखाव सगळं कट्टेपासून तयार केला. एका जवळजवळ 1 महिना लागलाच. आणि कट्टे कितले अंदाजे सुमार लागले? कट्टे अदमास 250-300 सुमार लागले. आणि हे करपाक तुमकां कितें दिसलें करता आसतना? हे करता आसतना आमकां पर्यावरणाचेर ह्या संदर्भात करया, कित्याक तरी थर्मोकॉवर प्लास्टीक हेतून पर्यावरणाक धोको जाता न्हू, म्हणून आमी ह्या करपाचो हांवें प्लॅन केलें. खंय केलें तुवें हें? हो आमी रुमाक रावता थंय अशें घर बांदतना थंय तयार केलें. आणि हे करच्या खातीर 1 म्हयनो केल्या उपरांत तुमी हांगा केन्ना मागीर तुमी फीट केल्यात आणि कशा पद्दतीन तुमकां कोणी मदत बी तशें कितें केलें काय? हो तयार करून आमी हाडला आनी तेन्ना आमी आदी 2 दीस येता तेन्ना आमचे सगळे भाव सगळे फॅमिली आमी हेल्प करून आमी ते फिट करतात. हे कट्टे पासून तयार करता आसतना काय तुमकां अडचण बी तशी कितें आयली? तशें हे अडचण करून म्हणजे कट्टे लागीं करपाक निरनिराळे कट्टे जाय पडटा न्हू, बारीक कट्टे व्हडले कट्टे अशें करून आमी ते हे करून हे करतात. आतां तो मुकुटाक आमकां बारीक कट्टे यूज करचे पडले, हाती खातीर व्हडले कट्टे यूज करचे पडले. ते फिनिशींग करता आसतना काय अडचण? फिनिशींग करता आसतना आमकां फायल जाय पडटा. फायल म्हणजे ती हे करपाची आसता, ते क्लीन करपाची आसता आनी पॉलिश पेपर, जस्ट पॉलिश पेपर. आणि हे जे सगळे दसप जो प्रकार आसा तो कशा पद्दतीन तुमी दिसयलो? हो पयलीं आमी फेविकॉलान दसयल्लो, फेविकॉल अशें. तो फेविकॉल असल्या कारणान मातसो कमी हे जाता, टायम लागता न्हू हे सुकपाक, म्हणून तो आमी मातसो हे करून तसो दवरचो पडटा आनी मागीर दुसरे दीस परत काम करचें पडटा तसलें कशें. म्हणजे हे करता आसतना भरपूर बारीक काम आसा अशें तुमकां दिसना? बरोबर. हे कट्टे म्हणजे घट न्हू, ते मातयेचे तरी पॉलिश करून माती काडूंक मेळटा न्हू उली आसतना, पण कट्ट्यांक सेफ दिवप म्हणजे खूब ह्या कशें नक्षी काम करचें पडटा न्हू कट्ट्यांक. आणि हे नक्षीकाम करता आसतना सगळें तुमीच केला की आनी कोणाची मदत घेतलेली? सगळें हांवेंनच केलें. तुमी मातयेचो मीत गणपती मीत करता? मातयेचे बी गणपती करता, पण अशें हेचे कशें करिना विकपाक बी तशें ना, पण अशें ह्या चित्र करपाकच कसले कसले ह्या करता अशें. हे सगळे तुम्ही तुमच्या तकलेन आणि तुमच्या हातीन अशें? हे सगळे म्हाजे ओन आयडिया अशें. म्हणजे आतां सद्या माशेलान कशें गणपती ह्या इको फ्रेंडली आसा ते पळोवन चडशे आयडिया घेवन मागीर अशें करता. कितली वर्सां तुमी करता अशा हे पद्दतीन? जवळ 20 वर्सां स्टार्ट केलें. आणि दर वर्सा तुमी करता? दर वर्सा आमचे तितले